नमस्कार आणि योगा तुमकां सगळ्यांक माझे नाव सचिन सुल्लेकर आणि तुम्ही पळयतात माय गोवा नेटवर्क। गोयात पावस कंटिन्युअस चालूच आसा। हातून गोयचे कितलेशेच रस्ते उदकापोंदाक गेल्यात। फोंडकुला आणि हाच्या खातीर वाडपी अपघाताचो आंकडो हाचेर नियंत्रण कशें आणि केन्ना हाडटले हाचेर सरकारा कडेन जाप ना। आयज आमी पाट्यार उदक साठून जाल्ली परिस्थिती पळयतात। व्हिडिओन दिसता ते उदक पावसाचे न्हय तर सिवेजीचे। आता ह्या उदकात पाय बुडोवप म्हणजे हे कितले धोक्याचे आसूं येता हाची कल्पना तुम्हीच करूं येता। पावसाचे उदक आणि तातूंत सिवेजीचो मिक्सचर हो कॉम्बिनेशन सामान्य मनशाच्या भलायकेक कितलो हानिकारक हाचो अंदाजो तुम्हीच लाव येता। सरकार अजून वोगी कित्याक बसला काय? सामान्य मनशाचे भलायकेचे विशीं सरकाराक कांयच पडिल्लें ना काय कितें हो सध्याचो मोठो प्रश्न आसा। हाजेर पणजेचे आमदार बाबूश मोन्सेरात हांकां जेन्ना कॅरिंग कॅपॅसिटी बद्दल म्हणजे पाटे वयले कॅरिंग कॅपॅसिटी बद्दल विचारले तेन्ना कितें जाप दिली ते ऐकूया। ओवरफ्लोईंग जाता तो हिंगाय ते मिठाई मंदिर आहा आमचे मिरामार थिंगाय जाल्लें आसता बिकॉज देर इज अ कंप्लेंट फ्रॉम द रेसिडेंट्स देर नाव वॉट इज ड्युरिंग द monsoon when the field gets filled that comes in the manhole so that is the reason that this thing is there. No, we have already told the PWC. See, this thing doesn't have it happens during the monsoon. That's a fact. But we have told basically the sewage. Now sewage lines basically they have laid the new fresh lines. I think they have still not been connected. So I think that by then I think that will be the solution. Carrying capacity जर कितें करतले because ते आता carrying capacity वाढवलेली आहा in the new this thing. So there is no problem as far as the capacity is concerned. पाट्यार फक्त सिवेज आणि उदकाचोच मोठो इशू न्हय तर पार्किंग आणि ट्राफिकाचो सुद्धा मोठो इशू आसा। अशें आसून सुद्धा कॅरिंग कॅपॅसिटी खूब आसा हे सांगप कितले योग्य आसा हे तुम्हीच ठरवू शकता। ही स्टोरी तुमच्या खातीर बरिल्ली विष्णू नार्वेकर हांणी। तशेंच आमकां फॉलो करपाक विसरूं नाकात ऑन ऑल सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म्स। फॉलो करात माय गोवा नेटवर्क। देव बरें करूं।